असेंब्ली काबार जाल्या उपरांत की बाबू उदक सगळ्याच्या घरान वचपाक लागले कितें करपाक आमी तेन्नाच हांवें सीएमाक फोन केलो सीएमान रोखडें इन्स्ट्रक्शन दिलें कलेक्टराक पुलिसांक सगळ्यांक फायर ब्रिगेड सगळ्यांक की जाता तितले पयलीं आमचें आसलेलें प्रायोरिटी म्हणटा ती लोकांक भायर काडप तेंचे लोकांची कोणाची हानी जावचो ना कोणाचो जीव वयचो न्ही तो आमी पयलो स्टेप घेतलो नुकसान भरपाई म्हणटी मागीर पूण लोक साल्वार जावपाक सगळ्या कलेक्टरांक पुलिसांक फायर ब्रिगेड सगळ्यांक आमी फोन केले कार्यकर्त्यांक फोन केले आनी लोकांक जाता तितले भायर काडपाचो आमी प्रयत्न केलो आरोबा सिरगाळ बी आला आनी पळोवपाचें न्ही थंय आनी उदक भरलेलें अशें की गांवचो गांवच बुडलेलो हें पयले फावट हांवें असलें पळयलें इब्राहिमपूर बी त्याच परिस्थिती आसलेली पण सगळ्या आमच्या डिपार्टमेंटाक चीफ मिनिस्टर धरून सगळ्यांक व्हडलें टेन्शन जालें की लोक साल्वार पयलीं जावपाक जाय मागीर फुडलें कितें मागीर दुसरे दीस असेंब्ली आसतना सुद्दां हांव थंय आरोबा सिरगाळ आयलो पळयलो जाल्यार एकटो म्हणटा बाबू बांद भरूं ना म्हणून तें उदक आयलें म्हणटा बांद बी आनी उदक अशें आयल्लें की जाणा तें साल्वार करपाचें न्ही अशे रितीन उदक गेलें भितर वयतलो कोणाच्या घरा कडेन जाल्यार ओडयन वचपाक जाय ही परिस्थिती ओडी आमी दिल्ल्योच तांकां तेंच्यांनी भरपूर काम केलें एकच मानपाचें म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक की लोक सगळो एकठांय जाता थंय दुश्मन आनी आपलो हो तो पळोवप ना हर एकट्यान आपल्या मनशाक सपोर्ट करपाचो केलो दुश्मन सुद्दां त्या घरांनी वचून त्या लोकांक साल्वार करपाचो प्रयत्न केलो ही एकवट आमचे मतदारसंघात दिस पड़ी 6 अगस्त से 10 अगस्त तक का जो टाइम था उसमें भारी वर्षा हुई थी और साथ ही तिलारी डैम से भी पानी को रिलीज़ किया गया था जिसके वजह से उत्तर गोवा के कुछ इलाकों में पानी कुछ घरों के अंदर भी गया और कुछ खेतों का भी नुकसान हुआ। तो पेरने में दारगल, कासरवाने, ओजरिन, चंदेल, हसरपुर, पारसेम, इब्राहिमपुर, हनकने, हदस इन जैसे गांवों में बहुत प्रभाव पड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुसार हमने जैसे ही ये बारिश ख़त्म हुआ असेसमेंट का काम शुरू कर दिया था। इसका एक टीम बनाया गया मामलतदार के ऑफिस से तलाटी या सर्कल इंस्पेक्टर, पीडब्ल्यूडी की तरफ से जूनियर इंजीनियर और उस विलेज के 5 या सरपंच मेंबर हर एक घर में गए और एसडीआरएफ नॉर्म्स के हिसाब से जो असेसमेंट रिपोर्ट होता है उसमें उन्होंने देखा कि किसका घर में डैमेज हुआ है, किसी के घर के जो सामान है टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है उसका नुकसान हुआ है, कुछ लोगों ने खाने पीने का चीज़ रखा था उसका नुकसान हुआ, जो बर्तन रखते हैं खाना बनाने का बर्तन उसका नुकसान हुआ और कुछ कपड़ों का भी नुकसान हुआ। पानी में कुछ कपड़े गीले हो गए थे जो यूज़ करने लायक नहीं थे। ऐसे जो भी नुकसान हुआ था उस सब का असेसमेंट किया गया और 20 तारीख तक सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट्रेट में जमा कर दिए गए थे ताल्लुक से। उसके बेसिस पे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हमारे पास 2 फंड्स हैं, एक स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड है, दूसरा गोवा डिसास्टर मैनेजमेंट फंड है। इन दोनों के हिसाब से जो मैक्सिमम रिलीफ हम दे सकते हैं उसके बेसिस पे हमने सबको वर्कआउट किया है और यहाँ पेन्ने में 2 घर ऐसे थे जो कम्प्लीटली डैमेज हो गए थे, उनको 1,10,100 रुपीज़ का रिलीफ दोनों सोर्स से आ रहा है और बाकी जो घर थे जो नुकसान था उसके हिसाब से जो वर्कआउट होता है वो हमने कैलकुलेट किया है और उसके चेक्स हम लेके आए हैं। अभी समय कम होने के कारण हम कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के हाथों से चेक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सबको हम सैंक्शन ऑर्डर दे देंगे और सबका अकाउंट नंबर भी हमने ले लिया है। जैसे हम बात कर ही रहे हैं वैसे हमारे ऑफिस में काम चालू है कि वो पैसा जिन्होंने अकाउंट दिया है आपके अकाउंट में सीधा पैसा डालने का कोशिश अभी जारी है। तो 2 या 3 दिन के अंदर सबके अकाउंट में जो रिलीफ फंड है वो आ जाएगा और हमें कहने में ये भी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री भी अपने तरफ से सीएम रिलीफ फंड से भी कुछ लोगों को और बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं। जे काही नैसर्गिक आपत्ती झाली हे बाबून जशें म्हटलें हे कोणाच्या हातात ना, हातूंत सरकाराची चूक ना आनी बाबूची चूक ना। विरोधक बऱ्योचश्यो गजाली जायत्यो गजाली जाय तरेचे उलयत आसतात। आमी इन कॉर्डिनेशन वीथ म्हणजे तिराळी धरणाच्या कॉर्डिनेशनाने आसले आमी ती तेंची चूक म्हणना, कारण जो एक्सेस पावस जालो ताच्या खातीर ते धरणाची दारां उगडप ही तांकांय
म्हणजे उघडपाचीच गरज आशिल्ली. इट इज नॉट पॉसिबल. उगडीच ते दवरूंक शकनाशिल्ले आनी तांच्यांनी उघडले आनी काही प्रमाणात म्हणजे एक थोड्या जाणांक मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाली, थोड्या जाणांक बारीक प्रमाणात नुकसान जाली, शेताची मोठी हानी जाली. आज आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. मिनका हेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे 117 जाणांक आमी चेक दितले. इज चेक इज मिनिमम म्हणजे त्यांच्या कॉस्टा प्रमाणे थोड्या जाणांक तो 3,000चो चेक मेळटालो. 3,000 आमी म्हटला की मिनिमम 10,000चो चेक तरी हो प्रत्येकाक मेळचो. ज्याचे तेंच्यांनी म्हटला की घर कंप्लिटली लॉस जालें ताका 1,10,000चो चेक मेळटलो आणि मिनिमम प्रत्येकाक एटलिस्ट म्हणजे त्यांच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जरी डिझास्टराच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जर 3,000 सुद्धा जाता आसत आमी सीएम रिलीफ फंडाचे पयशे घालून तो 10,000 पर्यंत अपग्रेड करपाचो प्रयत्न जो आसा हो केल्लो आसा. त्याची मिनिमम 10,000चो चेक हो सगळ्या जाणांक आतां मेळटलो. ते सगळ्या जाणांक चेक आतां मेळटले अशें ना, कारण तेजे उरलेल्या 40 जाणांक चेक दितले. उरलेल्यांचे सगळ्यांचे आमी पयशे जे आसा हे ट्रान्सफर करतलो. त्याची तितकी दखल घेवची म्हटल्यार परवा पर्यंत पयशे हे तुमच्या अकाउंटाचेर पावतले हाची दखल जी आसा ही आमी घेतल्या. पण हे सगळे म्हणजे 117 जाणांच्या व्यतिरिक्त कोणाकूय दिसतले अरे म्हणजे म्हाका खरें म्हाजे घरांतले हे पडलेले मरे म्हाका मदत करूंकूच नाका. तशेंच तुज्या पर्यंत डेप्युटी कलेक्टर पावूंक ना आसतलो, तलाठी पावूंक ना आसतलो. तशें जर अजुनूय कोण आसत जाल्यार कन्सर्न आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांगात. ते येवन सर्वे करतले, ते येवन पळयतले आनी ताजो रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट जो कन्सर्न आमच्या कलेक्टराक धाडून दितले. आमी परतूय तेजी चेक दिवपाची वेवस्था करता. अशें न्ही की बाबा आमी कोणाक एवॉयड करपाचो. हांगासर खंयसरूच म्हणजे राजकीय भेदभावूय ना, जाती भेदभावूय ना. इररिस्पेक्टीव ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड जेका जो सफर जाला ताका मदत करप हे आमच्या कर्तव्य भावनेन आमी ती मदत करता आनी सरकारा कडल्यान ही मदत जी आसा ही अवश्य तुमकां सगळ्यांक मेळची. हांव हितून दोग म्हणजे हांव अभिनंदन करता डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमीचें म्हणजे कलेक्टर आनी ताच्या सकयल आशिल्ली पुराय टीम. मागीर पुलीस आयले भितर, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, मामलेदार ऑफिस आयले, आमचे फायर एंड सर्विसीस आयले. हाज्या व्यतिरिक्त वॉलंटरिली तेंच्यांनी काम केलें. हांव पळयता रातचो 2:30 पर्यंत हांव वेगवेगळ्या व्हॉलंटियरां कडेन उलयतालो, पण सरपंचा कडेन उलयतालो. रातच्या 2:30 पर्यंत दिसता कंटिन्युअसली म्हणजे आमचे बरेचशे ऑफिसर्स ते राती कडेन बरेच जाण न्हिदूंक ना. म्हणजे कंटिन्युअसली हांव पळयतालो बार्देस आसतले, पेडणे आसतले आनी बिचोले आसतले, रातभर जागे आशिल्ले आनी कंटिन्युअसली वॉच दवरून आशिल्ले. उदकाचें लेवल वाडटा कमी जाता काय कितें हें ते पळयत आशिल्ले. हांव त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की ह्या स्थितीत तेंच्यांनी जें काम केलें तें खरोखरूच अभिनंदनाक पात्र आसा. वॉलंटरिली जेंच्यांनी काम केलें म्हणजे हय बाबा आपल्या गांवांतल्या लोकां खातीर आपूण फुडें सरून काम केलें त्याय भुरग्यांचें हांव अभिनंदन करता. आनी अशें जर कोणी आसत म्हणजे जे आयडेंटिफायड जाले आसतले कलेक्टर मामलेदार हांकां तांच्यांनी तेंचें नांवूय रिकमेंड करचें फॉर दॅट फ्रॉम गव्हर्मेंटाच्या वतीन तेंचें एप्रिसिएशन किंवा तेंचें टोकन आमी दिवपाचो जो प्रयत्न डेफिनेटली पेडण्या तालुक्यांत बरें काम केलें जर कोणी दिसता आसत तर तेचे 31 डिसेंबराक कितल्या पर्यंत मेळलेले आसा? म्हाका आतां 1,10,000 दिल्लेले आसा, पण माझा घर पूर्ण मोडलेला. त्याची भिंती 4 भिंती ह्या कोसळलेले आहोत. मी जवळ ताका 5-7-8 लाखाचा मी घातलेला पयलीं पंचनामो करताना, पण आता म्हाका 1,10,000 दिली. तेतून म्हाका कमीत कमी 5-6 लाख मेळांक जाय अशी माझी अपेक्षा आसली. हे 1 लाखान माझा काय एक भिंतीचाच काम जातालो. मुख्यमंत्र्यान तुमकां जे सांगलेले आसा की तुम्ही परत एप्लिकेशन करा. आमकां हे री-एप्लिकेशन या कलेक्टराक दिया आणि परत हेचेर आम्ही विचार करतो असा मुख्यमंत्र्यान आज उतार दिल्लेला आहा. तुम्ही आता परत री-एप्लिकेशन परत री-एप्लिकेशन करपाचें म्हाज्या मनान आहा आनी मी करतलो. आणि अपेक्षा तुमची आसा की मिनिमम म्हणजे जवळ जवळ म्हाका 5-6 लाख तरी कमीत कमी येवंक जाय तरच माझी 4 भिंती उबी रावतल्यो.